आयच्या दिसाचो विशय मान्यावंत आग्नेल श्रीश्टिताय एकचार घडूंक नमुनो. औरंबाक देवान प्रितूम रोचली आनी तिचो सांबाळ करूंक मनशाक जबाबदारी दिली. देवान आपल्याक दिल्ली जबाबदारी आपखुशेन मनशान आपणायली आनी जाता ते भाशेन तिचो परामोस केलो. अशें करतना काळ बोलांडलो तसो सृश्टीचो लाभ पळोवन मनीस स्वार्थी जालो आनीक आपस्वार्थीपणान भरून सृश्टीचो दुरुपेग करून औरंबाक देवान स्थापलोलो रचनेचो एकचार तुटयलो. पूण जेजून आपल्या भौशीक वावरांतल्यान सृश्टीक आसलोलो फावो तो मान आनी दर्जो परतून दिलो. आपलें मुणयारपण चलयतना प्रितुमेंत आसलोल्या वेगवेगळ्या वस्तूंचो वापर करून आपली शिकवण ताणें परगटली आनी आमकां आपल्या पाटलावदारांक एक उत्तम देख दिली. आमच्या सोरवंडाराच्या पावलांनी चलून सृश्टीताय एकचार दाखोवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमकां जोण एकल्याक देवाची कृपा मागुया. आनी हे आमचे मागणें फळादीक जावंक देवा मुखार आनी एकामेकार मुखार देवान दिल्ली जबाबदारी जायते फावटी बरे भाशेन आमी पाडूंक ना. हे सगळे आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी देवा लागीं बक्षणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनीक सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची सगळीं गुपीत मागणी बापाक आमी उबारुया. बो करून पर्यावरणा पासत जायते जाण झूज मांडटात झगडटात तांचे पासत मागुया. बापा तुजो शब्द तुजोच पूत औरंबाक सगळे रचने आदीं तो आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू तुवें रचल्यात. जेजून सृश्टीचो मोग केलो तसोच आमी सृश्टीचो सांबाळ करूंक आमच्या काळजा मनांनी उजवाड घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुज्या सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासलीचेर अंतरोळा वेल्या सुकण्याचेर पोसपाचे मोनजातीचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोव. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो.
देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. दादलो आनी बायल तांकां रोचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासळीचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आखे प्रितुमीचेर बी आसतीं झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख हें सगलें तुमच्या जेवण पोसनाक हांव दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकण्याक आनी जमनी वेल्या सोरपोटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगली वनस्पती खावूंक दितां. आनी तशेंच जालें. देवाचें उतोरें. देवाचें बड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवे काळजाक संतोष भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सोड आनी संवसार एक दीस सोडटले. म्हूण देवा उतर सासणाक उरतले. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. आनी ताणें ही वोपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकाच्या मोळयांत एक आंजिराचें झाड लायलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतल्याक म्हणलें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटच तें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक सुवात आडायताय? पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया, ह्याय आनीक एक वरोस तें आसूं दी. ताच्या मुडाक आडें काडून ताका हांव सारें घालतां. घडयेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, म्हजो एक इश्ट कांय वर्सां फाटीं नागपूर तावन गोंया ट्रेनीन आपलें पयण कोत्तालो. जायतीं जाणां घडये तुमी ट्रेन वो एरोप्लेन वो बस पयस घडये तुमी पयण केलां आसतलें. आनी ट्रेनीन तुमी जाणात कशे भाशेन जायते हॉकर्स आपले वस्तू विकूंक येतात. चाव घेवन येतात, बिस्किट्स घेवन येतले, चिप्स घेवन येतात, जायत्योच वस्तू घेवन येतात. तरी म्हज्या इश्टान एक कप भर चाव घेतली आनीक एक बिस्किटीचें पॅकेट घेतलें. चाव पियोन जाली आनी बिस्कीट ताजी खावोन जाली.
आतां हातींत उरलां चायेचें कप आनी बिस्किटीचो रॅपर. नॉर्मली आमी कितें करतलीं? जनेनांतल्यान भायर उडयतलीं. भायर उडयल्यार बरें वो उडोवंक फावना. ह्या म्हज्या इश्टान तें फोल्ड केलें आनीक आपलें बॅकपॅक आसलें तें बॅगान ताणें दवरलें. ताच्या सांगाता आसलीं ती सगळीं तोटाकलीं. नॉर्मली भायर उडोवपाचीं. हो मनीस एब नॉर्मल दिसता. भायर उडोवपाची वस्त बॅगांत घालून ताणें दवरल्या. कित्याक तुवें घातली ताचे लागीं विचारलें जाल्यार तांकां एक सोयेक मेवलो तांकां सांगूंक कशे भाशेन ह्यो वस्तू ज्यो आमी भायर उडयतात त्यो सृश्टीक बऱ्याक पडनात. सृश्टीक बऱ्याक पडना जाल्यार आमकांय त्यो बऱ्याक पडना. कित्याक आमचें आनी सृश्टी मदें एक नातें आसा. आमचे आनी सृश्टी मदें एक संबंद आसा, एक एकचार आसा. आनी कांयचो विशय तोच नियाड आमकां मनशा मदें आनी सृश्टी मदें एक एकचार घडोवंक. पयले सुवातेर कित्याक म्हणून हो एकचार आसा काय एकचार आसा? कित्याक आमचो आनी सृश्टीचो सगळ्यांचो रचणार एक दोनी देव. द सोर्स इज वन गॉड. आनी म्हणटोच सगळ्यांचो रचणार एकूच म्हणटोच आमचे मदें एक एकचार आसा. ल्हान आसतना आमकां इस्कॉलांत भुरग्यांक आमी शिकयता मदर अर्थ. दी अर्थ इज अ मदर. आनी खरें म्हणल्यार ही आवय आपलें जिवीत आमचे सवें ओपून दिता. आमकां गरज त्यो सगल्यो वस्तू आमी सृश्टींत घेता. स्वास घेवंक वारें जाय जाल्यार खंय आमकां मेवता? सृश्टी थंय. तान लागली जाल्यार उदक पिवंक जाय खंय आमकां मेवता? भूक लागता जेवण आमकां जाय जेवण आमी उत्पन्न करता. सगल्यो बऱ्यो वस्तू सृश्टी आमकां दिता. आपलें जिवीत ती आमकां दिता. तिका तर आमी आवय म्हणटा मदर अर्थ. खंयच्या भुरग्याक आपले आवयक दूख पावोवंक बरें दिसता? खंयच्या भुरग्याक आपले आवयचें निसणटण जालोलें पळोवंक बरें दिसता? आमी तिका आवय म्हणटा जाल्यार तिचें निसणटण आमी कित्याक कोत्ता काय? आमी तिका आवय म्हणटा जाल्यार कित्याक म्हणून हे सृश्टीक दूख आमी दिता काय? ल्हान ल्हान वस्तूंनी म्हाज्या इश्टानो आमच्यांनी बऱ्यो वस्तू सृश्टी सांबाळूंक करूंक जाता. व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू दिश्टी पडटात. तकली गुणावून दोंगर पडयल्यार काय बरो दोंगर आसलो थोडीं वर्सां फाटीं, आयज तो कातुरला. जायत्योच चळवळ्यो आमच्या गोंयांत फाटल्या 2-3 वर्सांनी जाल्यात. गव्हर्मेंटाच्या आड घडये जायतीं जाण झुजतात. कित्याक? पर्यावरण आमचें सृश्टी आमची बरे भाशेन सांबाळूंक आमचें मन आसा त्या पासून झुजतात. पूण आमी सगळ्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूंनी पासून सृश्टी सांबाळूंक जाता आनीक आमचो एकचार घडोवन बरे भाशेन सांबाळूंक येता. एकूच उदाहरण घेवया तें म्हणल्यार प्लास्टीक सारकेंच वायट. घडये एक ल्हानशें स्ट्रॉ हांव सॉफ्ट ड्रिंक पिवंक घेता. एक पॅकीट ताचें रॅपर एक प्लास्टिकाची पोती म्हज्या हातांत आसता. कितें आमी करता? वशींच ती भायर उडयता. ती भायर पडली म्हणटच फर्स्ट ऑफ ऑल तें प्लास्टीक करूंक जाय ती कॅमिकल्स वापरलेलीं आसात. ती कॅमिकल्स उदकांत वेतात आनीक आमी पियेतात तेंच उदक पिड्ड्यार जाता. थोड्या वर्सांनी द ड्रिंकींग वॉटर दॅट वी हॅव इज गोइंग टू गेट पोल्युटेड. आमचें बरें पियोवपाचें उदक पिड्ड्यार जातलें. दुसरें म्हणल्यार द लँड इट सेल्फ गेट्स पोल्युटेड. तुवें उडयलां इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. तें पिड्ड्यार जायना. प्लास्टीक पिड्ड्यार जायना म्हणटच थंयच तें उरता. जाणार म्हणटात घडये 500-600 वर्सां ताका लागतात. इतलीं वर्सां एक तो रॅपर तूं उजार करता तेजे सुवातेर पडलेलो आसता. कितली दूख ते आवयक तूं दिता. आमी नियाळोंक खूब गरज. प्लास्टीक घडये आमी लासता ताचे फ्युम्स वयर वेता. ओझोन लेयर पिड्ड्यार जाता. जायत्या जाणांक घडये आमकां दिसता हांवें एक धाकटीशी पोती लासल्यार संवसार कसळोन पडटलो. सगल्यांक आमकां घडये तशेंच दिसता. आनी सगल्यांचें चिंतप अशें जाल्यार थोड्याच वर्सांनी संवसार खरेंच कसळोन घडये पडत.
जेरोमियस प्रवादी लोकांक बोब मारून म्हणटा, तुमची फुडली पिळगा येतली तांकां तुमी हो संवसार सांबाळून दवरूंक जाय. कसलो संवसार आमचे फुडले पिळगेक आमी सांबाळून दवरता काय? म्हजो एक इश्ट तामिळनाडूचो, तो म्हाका अशें सांगतालो, म्हजें सांगाता तो शिंकतालो. तांच्या गांवांत एक नदी आसली. कांय वर्सां पावस ना जालो आनीक नदी सुकत गेली. आतां 5 वर्सां जालीं थंय पावसूच ना. नदी सुकल्या, तांचे लागीं थंय रावंक जायना. सगल्यांक तांकां आपलीं घरदार सोडून दुसऱ्या जाग्यांनी वचून रावचें पडलें. आमच्या गोंयांत आमी नदर मारली जाल्यार फाटलीं 2-3 वर्सां आमी पळयल्यार कितलो पावस पडला, कितल्या जाग्यांनी बुट्टी आयल्या, उदक भरलां. कित्याक अशें घडटा काय? कित्याक आमी हे सृश्टीचो सांबाळ करूंक ना. आनी आमचे फुडले पिळगेक बरे भाशेन आमी सांबाळूंक जाय जाल्यार एक उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता. एका इस्कॉलांत एके टिचरीन ल्हान भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायक इस्कॉलांत आपयली. आनी आपयले उपरांत सगल्या भुरग्यांक एके क्लासींत आनी आवय बापायक दुसरे क्लासीन दवरली. आनी तांकां सांगलें, तुमच्या मोतीन कितें आसा तें एक पेंटींग तुमी करात, चित्र तुमी काडचें, मे बी अ सिनरी, कितें बरें दिसता तें काडात. आनी वेळ जाल्या उपरांत सगलीं पेंटिंग्स टिचरीन कलेक्ट केली आनी आवय बापायची एका वॉलार लायली आनी भुरग्यांची आसली ती सगलीं दुसरे सायडीन लायली. दोनी पेंटिंगांनी अंतर आसली. कसली अंतर? आवय बापायनी जी पेंटिंग्स पित्रायलोली, एवरीथींग वॉज ग्रीन, ब्लू, उदक काय बरें ब्लू, ग्रीनरी ऑल अरावंड. आनी भुरग्यांनी जें पित्रायलोलें, एवरीथींग वॉज ब्लॅक एंड ब्रावन. कित्याक? ह्या भुरग्यांक आतां ग्रीन कांय दिश्टी पडना, झाडां दिश्टी पडनात, ऑल कॉंक्रीट जंगल्स तांकां दिश्टी पडटात. जाल्यार आमचे फुडले पिळगेक ही सृश्टी जर आमी सांबाळून दवरूंक जाय, ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी तिचो सांबाळ करूंक गरज. पाद आग्नेल आमकां एक नमुनो मोगाच्या इश्टानो. ह्या दोंगरार तो जियेलो, बरें वारें ह्या दोंगरा वेल्यान ताणें घेतलें, बरे भाशेन झाडां पेडांचो ताणें सांबाळ केलो. आनीक सृश्टी सवें एकचारान आसलेलो मनीस म्हूण ताच्या स्वभावान आमकां गावता. कित्याक ताजो स्वभाव शांत आनी शितळ. तशी सृश्टी शांत आनी शितळ आमकां जावंक आपयता. पाद आग्नेल आमकां शिकयता जिवितांत आमच्या शांत शितळ जावन हे सृश्टीच्या एकचारान सदांच रावंक आमी हे कृपा आनी बळ ह्या मिसांत आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया आनी काय आमची मागणी दोनया देवाक आमी उबारुया. आमचो जबाब जातलो, दयाळ बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें मुण्यारीपण चलयतना जेजूच्या पावलांनी चलूंक, सृश्टीची राखण करूंक आनी ती सांबाळूंक फावो ते प्रयत्न करूंक आपल्या हाताखाल आसलेल्या पोरशेक ते बरे देख जावंक बाप्पा लागीं मागुया. सबब, दयाळ बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आमच्या गोंयचे सोबीत सृश्टीचे दायज राखूंक गरज देखून गोंय आनी गोंयकारांक उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर जातले आक्रमण बंद करून तांची मनां उजवाडोवन आनी बरें आसा तेंच करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. सबब, दयाळ बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमचें गोंय राखूंक आनी फुडले पिळगेक तें सांबाळूंक कांय बरे मोनाचे मनीस वावुरतात. ह्या तांच्या बऱ्या वावराक आमच्यान जाता ते भाशेन आमचो आदार दिवंक आमकां बरें काळीज मोन दी म्हूण बाप्पा लागीं मागुया. सबब, दयाळ बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर.
आमी सगलीं आमच्या जाता ते भाशेन झाडां लावन आसात तीं झाडां सांबाळून प्रदूशण उणें करूंक जाता. आमची सृश्टी सांबाळपाचो प्रयत्न करूंक आनी दुसऱ्यांकूय तशेंच करूंक उत्तेजन दिवंक म्हूण मागुया. जबाब: दयाळ बाप्पा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. बो दयाळ बापा, ही सृश्टी तुजें आमकां एक व्हड देणें. हें देणें आमी सांबाळूंक तुजो आदार आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोचणारा, आमी तुका दिनवासताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्याय तो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान तयार करता तांचेर तुजी दोळ्यार नदर घाल आनी मनशांनी सृश्टीचें विद्रूप करिना जावंक निर्मी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळ्या सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सौर दौडबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मारून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Tužia kursa ani puno život Pana vorbi, Tume amka sorojni somja. Somsaracha sarvonara, amchi sarvontkor. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार व्हड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगाती, वागयोन जुजे तिचो पोती, वागयोन धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोरबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दुर्मताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Suke zobrik zo sheru
येदे वेळार जेजू आमच्या काळजान भितर सरला. घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. उबी रावया. बो मोगाळ बापा, एका उंड्यान आनी एके कालसींत तुवें आमकां दादोशी केलें. प्रितूम उदक आनी वारो मनशा कुडाक तुज्या उदारपणाचें देणें. ह्या देणाचो फावो ते परी मनशान सांबाळ करूंक आनी जबाबदारेन वावरूंक तुजी कृपा आनी मनाचो उजवाड दी. हें आमी मागता आमच्या सौम्या जेजूचे नांवी. बसूया. मोगाल बाबमिनो, तुमकां ह्या सांजेच्या वेळार हे पवित्र जाग्यार पळोवन आमी खुशाल. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. कांय कळोवण्यो. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर ती मेळटा. पादंगलेच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम आमी उक्तो केल्लो आसा. तो तुमच्यांनी वचून पळोवंक येता. तो आमच्या इगोर्जीचे बाजूक एक कूड आसा थंयसर तो आसा. आमच्या आत्मीक भावा भयणाच्या एकवटाचो दीस फाल्यां म्हणजे आयतारा दीस सकाळीं 10:30 वाजता खेरीत मिसाची भेट आसतली आनी एकवटाचे वांगडीचे इतेसांव पासत आमी मागतले. एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्याचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार हे एकवटाचे वांगडी जावंक फादर जोझफ फेर्नांदीस हाका तुमी मेळचे आनी तुमची नांवां दिवची. तेच परी हे किरीत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. फाल्यां नोव्हेंबराचे 13वेर हिंदी भाशेन मीस आसतलें सकाळीं 10 वाजता व्हडल्या सेमिनरीच्या कॉपेलांत. हे माटवांत 11:30 वाजता तामील भाशेन आनी मलयाळम भाशेन 12:30 वाजता हांगासर. झाड्या पाल्याचीं वखदां आनी वखदांचीं पानां वयर स्टॉलांत विक्रेक आसात. तुमच्यांनी तीं घेवंक येता. मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमचे पिडीन जेन्ना आमी भोंवतान उलो मारता मानेवंत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां बरेपण फावो करता. आयज मारिया ए डिसुजा चोपडेंतान आमकां अशें कुडीत करूंक लायता. म्हजो घरकार चड बरो नासलो. 25 दीस तो कोमांत आसलो. तेन्ना हांवें मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो म्हज्या घरकाराक बरो कर म्हूण. मानेवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती म्हजे लागीं नासली पूण मातयेचो पेपर आसलो तो हांवें उदकांत बुडोवन ताका तो पिवूंक दिलो आनी बाबार्थान मागणें केलें आनी हांवें आंगवण परगट करतलें म्हूण मागलें. मानेवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजो घरकार बरो जालो. आयज हांव ताका घेवन पिलार आयलीं. मानेवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. एके घरकान्नीचो भावार्थ आमच्या भयणीचो भावार्थ तिच्या घरकाराच्या पिडेच्या वेळार आमच्याय काळजा मनांनी आमच्यो गरजो घेवन आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाळ करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या
जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जळम दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भवार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता हांव. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. उगोणीत काकुतीच्या देवा, उगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागतांव व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड पोर गोटणी उदेशी मागतांव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.